नमस्कार, हांव सिद्धनाथ भुयाव. मध्य प्रदेशातल्या दिशा जिल्ह्यात ग्यारसपूर या गावात, ग्यारसपूर तहसील आणि बहरिया म्हणटा तो गाव, त्या गावात आज फार्मिंग करता. आता तुम्ही चिंता आसतले संगीतकार ते शेतकार कशें काय म्हणून. पयलींच्यानच म्हाका निसर्गा कडेन आवड आशिल्ली आनी शेत आसचें, भाटां आसची, पूण तें गोंयान केन्ना शक्य जालें ना. आनी बाकीचें काम धंद्यान उरलो, संगीतान उरलो. पयलीं आमचें काम स्क्रॅप डिलींग आशिल्लें, मागीर स्टील इंडस्ट्री, आनी मागीर चडसो संगीत आनी एडवर्टायजींग फिल्डा कडेन उरिल्लो. आनी करता करता एडवर्टायजींग फिल्डांतल्यान हांव हांगा आज पीक काडपा पावला, शेत रोवपा पावला. आमकां खूब फावट दिसता शेतकार म्हणल्यार सगळ्यो सवलती घेता फुकट सरकाराच्यो खुबश्यो. गोंयान म्हाका खबर ना, पूण बाकी कडेन पसून पूण ताजे फाटल्यान कितली मेहनत आसता, कितले त्रास असतात ते म्हाका हांगा येतकर कळ्ळें. आनी जेन्ना खरेंच हांव शेत रोवपाक म्हणजे सुरवात केली तेन्ना म्हाकाय कळ्ळें की हाजे फाटल्यान कितली मेहनत आसता ती. लेबर असले म्हणून जायना, खुबश्यो गजाली आसतात. आतां हें तरी पावसाळ्याची पीक, आमचे सगळे म्हणजे शेतकारांचे हें सगळें नशीब म्हणटा तशें वरून राजेचेर आसता. पावस कसो येता, पयलीं येता, मागीर येता. आतां तेंच पळयतालो, राती पावस पडला हांगा. पावस पडप गरजेचें, पूण आतां मागता की 4 वरां पावस नाका अशेंय जाता परिस्थिती. कारण बियो घालपाचे उरल्यान ट्रॅक्टर चलपाय, पावस पडला जाल्यार ट्रॅक्टर चलचो ना. तर हांगा सगळी ही जमीन बोवाई जाल्ली आसा. पयलीं जुताई मागीर आतां म्हणजे बियो घालून जाल्ली आसा. हांगा तुमी पळयता आसतले हे सगळे मक्काची बियो घाल्ली आसा. आनी त्या सायडीन तुमकां दिसता आसतलें तें आसा ती मातशी जमीन वेगळी म्हणून थंय सोयाबीनाचें पीक येतलें. आनी हांगा तुमकां दिसता आसतलें पळय, हांगा हे सगळें उदक उरता. हांगा जाता तितलें उदक जें लॉगींग आसा त्या भागान सगळें आमगेलें धान जे आमी गोंयान रोयतात त्या भागान सगळें खंय खंय उदक उरताय जे रायस धानाचें पीक येतलें. थोडे तूर आसतलें पीक, वेगवेगळे तरेची पिकां काडटात. तर हांव सांगतालो तें पावसाचें. सो आज बियो जाले की मागीर आमी मागतात पावस सदां येवनी, जाय तितलो पडुनी आनी पीक बरें येवनी म्हणून. चलात तर हांव तुमकां ल्हानशी झलक दाखयता वयल्यान ड्रोनांतल्यान. पयलीं जमीन कशी आशिल्ली आनी जुताई करतकर, बुवाई करतकर कशी जमीन जाल्या आनी पावस पडचे पयलीं कशी आशिल्ली जमीन तेंय तुमकां दाखयता वयल्यान ड्रोन शॉट घेवन.